म्हादय संदर्भात कोणे कितें एलिगेशन केलें म्हण फरक पडना, मात गोंयांतल्यान म्हादयचें उदक कर्नाटकाक कशेंच वळोवपाक दिवचें ना अशी सरकाराची भुमिका आसा म्हण म्हायती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। आरडीएस गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। एलिगेशन कित्याक लागून केलां तेजो पूर्णपणे तशें हें केलें ना, पूण आमी एक निर्णय घेतिल्लो आसा की खंयच्याच परिस्थितीन कर्नाटकाक जें उदक जें आसा तें डायवर्ट करपाक आमी दिवपाना, असो तरेचो आमचो निर्णय आसा। ताणें कितलें कोण एलिगेशन भरपूर जाण करतले, पूण आमी प्रत्येक एलिगेशनाक रिएक्शन करप काय कितें हो आमच्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आसा। आनी मॅटर कोर्टान असल्या कारणान ते सबज्युडिस आसा आनी सबज्युडिस असल्या कारणान तेजेर चड भाश्य करप न्ही, पूण आमचे एक सामको 100% तातूंत प्रयत्न आसतलो की गोंयचें उदक खंयच डायवर्ट जावपाना। हेजे खातीर उदक जें आसा ते आमचे गोंयचो जो हिरविचार हो जो पाठार जो आसा तो सबंद ह्या म्हादयचेर आज आमची एक जगपाची एक लायन जावन आसा, लायफ लायन जावन आसा। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सरकार डेफिनेटली ह्या संदर्भात पुरार विचार करतले। आनी म्हाका दिसता गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां खंयच्याच परिस्थितीन आमचे म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक लागून कालूच आमी परत एक पिटिशन फायल केल्लें आसात आनी त्या संदर्भात चर्चा जातली। मॅटर इज इन द कोर्ट, ताजेरूच चड भाश्य करप हें आमी बरोबर न्ही, पूण गोंयचो सरकार सातत्यान म्हादयचें उदक जें आसा तें गोंयकारां खातीर गोंयान कशें येतलें आनी तेजो गोंयाक आमचो हो जो सुंदर असो परमळ जो आसा तो कसो मुखार वतलो हेजे तरेचो आमचो एक प्रयत्न आसा।